आज हांवें सुद्दां एज्युकेशन क्षेत्रांत जो पावल मारलें आसा एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा तरी एक कन्सेप्ट हांवें डिझायन केला आनी हांवें ठरयलें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा. म्हणजे 2-3 वर्सां लागतलो म्हाका वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडच्यान हांव दितलो आनी 100 IIT NIT लागणारे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा. हो एक प्रोसेस म्हणजे तातूंत न्ही तातूंत 10% लोकांना ग्रोथ जाता. परत उरले कितले 90% उरले बरोबर न्ही. तारीख कितें काय आमी आतां परत कालच्या सकयल्यान धरलो बॉटमच्या सकयल सुरवात केली आसा. म्हणजे अशा तरेच्यो म्हणजे आज ITI स्कूल करतात काल एक अशे तरेची आमी ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्कूल आसा न्ही म्हणजे जो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो कसो कमवूंक शकता अशा प्रकारचे एक बेंगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनी जे आसा न्ही एक स्कूल सुरू केलें आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भांत आसा न्ही जो जे सगळें लागण करता आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा. म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल सप्लायन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सांगता आमच्या अशे तरेची सुविधा आमी उबी करपाक शकता जायत ना सेंट्रल गव्हर्मेंट जर जालें अशें जर जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आतां आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ताका देणारो पूरक असो प्रोग्राम दिवपाक शकता जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमच्या खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला आनी आपण शिकलो आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आनी आमकां नोकरी ना आसा. म्हणजे ह्या मनशा खातीर या अशा सकारात्मक दृष्टीने विचार करून आमी करचें पडटलें. हांव विश्वास आमी सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतर्क समाजाचे अशे बुदवंत जर 100 लोक जर जावन आसत जर जायत आनी ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10, 15, 20 वर्सांचो एक सतर्क समाजाचो रोडमॅप जर आमी घेवन वचपाक जाल्यार आमी खूब करूंक शकता. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करतां. हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी हें आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हजे आयडिया आसा बाकीच्यो आसा त्यो 100% सतर्क समाजाक दिवपा खातीर म्हजें यत्न आसतलें. आनी हांव नुसतो भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां. आज जर आमी ह्या सतर्क समाज आमी जर असो दीन निवडो हताश निराश आसत जाल्यार न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करूया. ह्या प्रियो भागांत आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आमची आमची भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले. येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मांतले अशें करूं शकना आमी. हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसता तें म्हाजें आसता. म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जर जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका हें करपाक 1 वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करिया आसा ते सगळे पयशे करपाक तयार आसा. आणि पहिले कोण आसा तुम्ही सगळे कितले 12,000 लोक करू शकना. एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आणि एक सायडीन तुम्ही 12,000 लोक येता म्हणून जबाबदारी कॅप्टन येता म्हणून जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करूया. आणि जर अशें जर जालें जर जायत न्ही जाल्यारच आमच्या ह्या महासंघाचेर अध्यक्षाचेर बाकी सगळ्यांचेर एक ट्रस्ट उरतलो विश्वास उरतलो आणि तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी काम करूया आनी तुमी करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करता. आनी ह्या वाचेर तुमी आपयले म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. हो जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडोवन हाडला विविध गोंयभर आमचे सतर्कर भाव भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयलेले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक तेंचे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपा खातीर तांकां सगळ्यांक आमी एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिलां आनी सगळ्यांचो सत्कार केला. असोच हो कार्यक्रम वर्सा घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करतात तांकां हे प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सा जावपाक जाय. सतर्कर महासंघाचो हो मेळावो आज 6वेर जाता. तातूंत आमी हो आमचो वर्सुकी एकत्रीकरण आमी सगळ्या समाजाचे लोक वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावतात ते सगळे एक कडेन येतात. दिसभराचे कार्यक्रमाचो आसतात. आमी मेळटात आमी सतर्काचे व्हडलें कुटुंब अशें मांडटात
आणि वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रावपी जे लोक असतात ते इकडे येतात. एक दिसाचो कार्यक्रम जाता. आमचे कोण भुरगे बरे परफॉर्म केला त्यांचो आमी सत्कार करतात. जे आमचे कोण ज्येष्ठ सैनीक असतात, स्वातंत्र्य सैनीक असतात त्यांचो सत्कार करतात. जे कोण आमचे बरे परफॉर्म केल्ले हे आसात वर्सभराचे त्यांचे एक एकत्रीत करून तांकां उत्साहीत करप आणि जे कितें तेणें समाजाचे जे समाजा कडल्यान देणें घेतलां ताचें एक प्रोजेक्शन करप असो एक ताचे फाटलो हेतू आसा. त्याच्यामुळे बाकीचे आमचे जे स्टुडंट्स असतात तांकां त्याच्या पासून उर्जा मेळची आणि ताणें फुडें हें करचें आणि समाजाचें एक ऋण जें आमच्या हाती आसा. म्हणजे जशें म्हणटात की खंयच्याय समाजांत आमी जल्म घेवं पूण ज्या समाजात जल्म घेतलो त्या समाजाचो आपल्याक गर्व आसपाक जाय. त्यामुळे हो सगळो जो समाजान आमकां मदत केल्या त्या समाजाचे आमी थोडेशे ऋणी आसा आणि ते ऋण फारीक करपा खातीर आमी सगळे एक कडेन येतात आनी हो उत्सव मनयतात. वास्तवीक ओबीसी सत्रकर समाज हो खूब ल्हान समाज. आमची अनेक वर्सां पासूनची मागणी आशिल्ली की हो ओबीसीक ताचें इन्क्लुजन जावचें. पूण आमच्या सुदैवान ते हांगासर गोंयच्या लिस्टांत ओबीसी समाज आसात पूण सेंट्रल लिस्ट जे ओबीसी आसात तातूंत आमचें जाल्लें ना. आमचे प्रयत्न आसात. आमकां सगळ्या कडल्यान आमी सगळ्या बायोडाटा आनी सगळो डाटा एक कडेन करून सगळो आमी धाडलेलो आसात. त्यामुळे सेंट्रल लिस्टांत सुद्दां तें येवचें असो आमचो एक प्रयत्न आसा. आयज सदरकार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा. सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले. सगळ्याचे खेळीमेळ वातावरण जाल्लेलें. हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारावन उबय वता. गोंयभरच्यान लोक कशे कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें. म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें. दीन रात झटोन काम केलें. सत्रकार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली, उन्नत जातली. सत्रकार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना. मुखार फुडें वतलो. एज्युकेशन फिल्डांत सत्रकार समाज खूब मुखार सरला. स्पोर्ट्सान मुखार सरला. कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सत्रकार समाज अध्यक्ष हे नेत्यान सांगता. सगळ्याक देव बरें करता आयिल्ले बद्दल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.